परफॉर्मन्स अशें न्ही तें एक म्हणजे येणाऱ्या दिसांनी जे वेगवेगळे मंत्री येवपाचे आसात केंद्रातले त्या संदर्भातले आनी प्रत्येकाचें प्रेजेंटेशन आशिल्लें आपण कितें केलां तितलेंच आनी कांय ना. ओके. आणि फुडें बीन अशें कोण अंडर परफॉर्मड बीन मंत्री बीन तशें कितें आयडेंटिफाय ना जाता काम करचें ना तशें कांय ना ना तशें कांय 1-to-1 मिटींग बी जाल्ली आनी जनरल फोटोय पब्लीश केला मिटिंगाचो फोटोय काडला तशें मिनिस्टरांनी बी कितें काडला विशय बी कारण विश्वविद्यालयाने गेले पडे स्टेटमेंट केलो की स्टाफ ना. सिलेक्शनाचो तो बी कितें ना काडला ना तसलें तेणे प्रत्येकाचें आपलें डिपार्टमेंटाचें जें कितें केल्लें आसा तेजें प्रेजेंटेशन मिनिस्टरांनी कामाचे रिव्ह्यू घेतले म्हणून इट इज नॉट रिव्ह्यू जेणे कोणें कितें काम केलां तेजें तेणें प्रेजेंटेशन केलां बस आनी कांय ना तितलेंच कितें काम केलां तेजें प्रेजेंटेशन आनी मागीर 25 तारीख आमचे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग येतात त्याचा टॉक आहे त्यानंतर मागीर आमचे नितीन गडकरीजी येतात तो आणि आमचे होम मिनिस्टर अनिल भाई शहाजी हे पक्षाचे कार्यालय आणि मागीर सरकारी कार्यक्रम त्या संदर्भात ती आसतली न्ही मागीर ते आसतले थँक्यू व्हेरी मच.